गोंयभरांत भुरग्यांक शाळेत व्हरपी बालरथ बसींची सामकी अवतिकाय जाल्या। हाका लागून फुडाराक भुरग्यांक हाच्या पासात धोको उप्रासचो न्हय म्हणून पेडणेच्या शाळेच्या हेडमास्टरान तशेंच पालक शिक्षक संघा वतीन ह्या बालरथ बसींची दुरुस्ती करची नाजाल्यार बालरथ सेवा बंद उडोवची अशी तिडक उक्तायल्या। रिपेर करून आता कशें जालें 12 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा। आमीच कशें आसा आयज म्हयन्यान फाटल्या दिसांनी आमचो बालरथ मध्येच बंद पडलो। वाटेरूच बंद पडलो। वाटेर बंद पडल्या उपरांत आमी धाडलो ताका मॅकॅनीक धाडलो, सारको करून घेतलो आनी थोड्या दिसांनी परतो बंद पडलो। तेन्ना आतां तशें म्हणपाक न्ही रिपेर करपाक शक्य ना, ते रिप्लेस जावपाक जाय। सरकारान ताचेर विचार करचो अशें म्हाका दिसता। पळय, सरकारान जे बालरथ दिला पळय स्कुलां ती बरी गजाल आसा, बट ते बालरथाक जे मेंटेनन्स आसा ते सरकारा कडल्यान टायमान मेळना। ते जे कोण भितर ड्रायव्हर एटेंडंट आसा तांकांय सरकार सारको टायमार पगारय दिना आनी ते मेंटेनन्स तेंच्यांनी खूब इम्पॉर्टंट आसा। हेचें कारण तुमकां सांगता, थोड्या स्कुलांनी एकच बालरथ आसा, थोडे कडेन 2 आसा, थोडे कडेन 4 आसा। जशी स्कुलाची स्ट्रेंथ आसा तशें बालरथ आसा, पण तातूंत प्रॉब्लेम कितें आसा, इतले आसूनय ते बालरथ ओवरलोड वयतात। ओवरलोड हेचो अर्थ ल्हान जी चिमुकली भुरगीं आसा त्या गचडेन आनी वयल्यान तेंचे कडेन ते दप्तर आसता ते तांकां उखलना आनी ओवरलोड आसल्या कारणान जर मेंटेनन्सच जर बरी ना बालरथाची आनी खंय तरी अपघात घडलो जाल्यार त्या फुडले फ्युचर भुरग्यांचें कितें? And secondly, the Balrath's condition, as if you ask me, is not in a good state. The grants are not given properly for the maintenance and things like that. So I would request that if these can be scrapped, because if you look at it in general, we have children's life at stake. So I would rather request the government that if they can really look into this matter, because it's hundreds of children and many of them all around the state who are dependent on Balraths of this nature, and if at all in future they can help us in scrapping these Balraths and giving us new ones. आम्ही जो विषय घेऊन आयिल्लो आसा तो म्हळ्यार आमचे बालरथ, संपूर्ण गोव्यातले बालरथांची कितें स्थिती आसा हे आमी मुद्दाम हांगा विशय मांडटा। इतलेंच म्हणजे हांव इतल्या खातीर मांडटा की हांव हरमल पंचक्रोशी जी हायर सेकंडरी आसा त्या स्कुलाचो हांव PTA चेअरमॅन आसा आनी आमच्या लक्षान आयिल्लें अशें आसा की ना म्हटल्यार 12 वर्सां हे बालरथाची योजना गव्हर्मेंटान हाडली। इवन आमी अशें म्हणटा की आमी जर गाडी जर घेतली जाल्यार आमी ती कितले वर्सांनी म्हणजे एवरी 3 मंथ्स किंवा एवरी 6 मंथ्स आमी तेचेर सर्विसींग करता। पण जर आयज जर ह्या बालरथांची जर स्थिती जर गेल्या 12 वर्सांची जर पळयली जाल्यार ती डेली चलता, डेली ना म्हटल्यार 100-150 किलोमिटर चलता, जाल्यार ती गाडी कंपल्सरी 2 म्हयने नाल्यार 3 म्हयन्यांनी रिपेर करपाक जाय आनी तेचे मेंटेनन्स म्हणून कितें तरी फंड आसपाक जाय।